Meeting केन्ना before the second day. केन्ना मागीर उदगार बरें. Page number 10, A21, Novengi Trotsun Gayat. Novengi Trotsun Gayat, Ormis Morbak Makara, Shekan Shik, Pritumi Voi, Devak Sut Gita Gayat, Ormis Moracha Manang, Gita Gayona Kora, Urkarat Now Devachi, Urgotat Tarotachi. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आयज जावन आसा पास्कांचो आयतार आनी आमी पळयल्या की 40 दिसांक आमी तयारी केल्या मागण्यांनी, बरे कोरण्यांनी आनी हे सगळे करून आमी सोम्या जेजूचे पुनर्जिवंतपण पास्कांचो गूट भावार्थान संबरूंक आमी आतां एकठांय जाल्या. तशेंच आमी पळयता आपके सुटकेचो वेळ इस्रायल पोरजा एक जेवण आनी एक जागरण करून समोरमता. तशेंच आयज पवित्र सभा आपल्या सोम्याचे पुनर्जिवंतपणाचे जिवीत आमी मानयता. तशेंच आमी पळयता की आयज जी वाचपाची जावन आसा आमकां देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगट करूंक आपयता. तसोच आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा वचून दुसऱ्यांक सांगात. तर आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक देवाची आर्गां आनी कृपा ह्या मिसांत आमी मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगपार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आतां जशें आमची पातकां देवान बक्षिल्लीं आसा तशेंच पवित्र उदक मारून आमची पातकां आमी धुवून काडुया. गीत घेवया L8 वाव वाव जिव्या उदका L8. Poli
ईश्वर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमकां पातकांची भोगसोंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक Amen. Page number A4, Mohima Deva Kunsorgi, page number A4. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Ani Shanti Najaisha Samsari. Ani Shanti Najaisha Samsari. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Sorves mora deva sorgincha raya. Sorbo pridar deva papa. Amituka namaskar kota. Amituka nipasta. Dusha toloi nova paso. Amituka duka pakata. Sogli Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Somia Jesu Christa, Papa Cha Eklaskuta. Somia Deva, Deva Ci Shiri, Dum Sosara Ci Makata, Apci Kaklu Utko, Dum Papa Cha Usmiak Masla, Apci Magne Ai Kunge. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Kityang Kovit, Kovitatmya Sakati. Deo Papaci Mohime. Jesu Christa, Jesu Christa. Eknot, eknot, lubovi. Eknot, eknot, pismo. Eknot, stopor, pismo. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. Mohima Deva, Mohima Deva, Kunsorgi. प्रार्थुया देवा आमच्या सोडवणदारा तुजे एकल्याच पुता वरवीं मरणाचेर जोयत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सोर्गींचो दरवाटो आमकां उगडयलोय. ताच्या जोयती वोन पुनर्जिवनपणाची भोगतीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांचेर घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडेचें नवें जिवीत जावन दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी रातवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुवान स्नान परगटलें तितून तावन गालिलेक सुरू जावन आख्खे जुदेयेन कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेतांतूय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराच्या पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सवय आसलो. जुदेवांच्या देसान आनी जेरुजाल्यान ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गवाय. एका लांकडार उमकाळावन ताणें ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जीवन केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गवायांक आमीच ते गवाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवन जातूच ताचे बरोबर जेवल्यांव आनी पियेल्यांव ते. जिवे आनी मेल्ल्यांचो मनसूबदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं ताच्या नांवान पातकाचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदबरी जावया. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदबरी जावया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदबरी जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवत आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. जबाब. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदबरी जावया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यां. जबाब. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदबरी जावया. बागिवोन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतनां सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हटल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. पास्काची बोळी जेजू ताची कोरात वाकान्नी. क्रिस्तांवांनो, सांगाती दिनवासून कोरात वोंकनी. शेलयांची सोडवण करूंक दुलोब मेंढरो जिवो जालो. पातक्यांक हाडून बापाची पातका बीन जेजू मेलो. जिविता मरणा भितर मोठें वरिश्ट झूज पेटलें.
मेलोलो जिविता राय जिवोन जावन चलयता राज. मारयेक सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. जिवोन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड बोगलो पोरसूल. तोंडायलो देखलो रुमाल ताची वस्त्रां पळयलीं. गोवाय दिवपी आंच बोडवे आंगावली न्हेसून धोवी. बोरवाचो मोजो जेजू पुनर्जिवोन जावन दिसलो. गालिल्यांत भेट दिवपाक तो चल्लो तुमचे फुडें. फोंडांतलो खरेंच जेजू नव्यान उठून परसोडलो. जेजू आमची काकलूत कर, जैतिवंत राया नोमान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. दोबाच्यान सर्वेस्पराक ही परब समोरूंक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालची मार्ता बोव सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातोर काडलेलो देखून शिमो पेद्रू आनी जेजूक मोग करतालो तो दुसरो शिस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हटलें, सोम्याक समाधींतलो काडलो आनी कोणें तरी व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिशा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशीन गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशीन पयलो पावलो. आनी वडव घालून ताणें जमनीर आसलेल्या ओळी देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान शिमो पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओळी आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचेर तकलेर घाल्लेलो तो रुमाल ओळी सरशी न्हय पूण कुशीन कोळलेलो आसलो. तेन्ना समाधीशीन पयलीं पावलेलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विश्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेळटलो जिवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकलो आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. वचुया, दुसऱ्यांक सांगया. आनी आमच्या जिवितांत आमी पळयता की जायत्यो गजाली अश्यो आसा ज्यो आमी आमच्या कोरण्यांनी शिपडायता. तशेंच आमी पळयता की आयची वाचपा आमकां आमच्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक आपयता. तशेंच आमी पळयता की जेजून आमकां जायत्यो गजाली शिकयल्या. जेजून गांवांनी वयतालो आनी तो ल्हान ल्हान उदाहरण दिवंक लोकांक जायत्यो शिकयतालो. तशेंच ताणें आमकांय खुबशे गजाली शिकयल्या. तर ह्या गजालींचेर आमी नियाळ करूंक जाय आनी आमी ते आमच्या जिवितांत आपणावूंक जाय. आनी जेन्ना आमी एक जिवीत ह्या वस्तूंचेर आदारून जियेतले तेन्ना आमी पळयतले की आमी आमचें जिवीत बदलूंक पावतले आनी एक नवें जिवीत जिवंक पावतले.
तशेंच आयज पयले वाचपांत आमी पळयता की सिमांव पेद्रू लोकांक देवाची बरी खबर परगट्टा. आमी पळयता की जेन्ना जेजूच्या मरणा वेळार जेन्ना तो त्या आंगणांत आसलो तेन्ना जायत्यांनी ताका सांगलें, अरे तूं बी जेजू वांगडा आसलो, पूण ताणें जेजूक नाकारलो. पूण आतां आमी पळयता ताणें जेजूचो एक नवो अणभव घेतला आनी ह्या नवो अणभवा वांगडा ताका ती नवी शक्ती मेळ्ळ्या आनी ह्या शक्ती वरवीं तो जेजूची बरी खबर परगटूंक वयता. तशेंच आमी पळयता की जेन्ना आमच्या जिवितांत आमकां देवाचो अणभव मेळटा तेन्ना आमी देवाक कितें करूंक तयार आसता. तशेंच आमी पळयता की हे पयले शीश आसले तांकां जायते त्रास सोंसचे पडले, तरी ते गांवांनी गेले आनी तांणी देवाचे राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक ते वावुरले. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता की जसो जेजू पुनर्जीवन जाला तशेंच तो आमकां पुनर्जीवन जावपाक आपयता. पूण कशें? आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जायत्यो वायट गजाली आसता. जेन्ना ह्यो वायट गजाली आमी सायडीन उडयता आनी जेन्ना आमी आमच्या काळजांत जेजूक भितर घेता तेन्ना आमी पळयता की आमी पुनर्जीवन जाता, की आमी एक नवें जिवीत जिवंक लागता. तशेंच शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की मागदालची मारिया भोव सकाळीं उठून जेजूक घातलेलो त्या समाधीशीन ती वयता आनी थंय वचून ती ओजाप जाता. कित्याक तो फातर आसलेलो तो फातर आतां सायडीक आसलो आनी थंय जेजू भितर नासलो आनी धांवून ती शिमांव पेद्रू आनी जुआंव जो शीस जेजूक खूब मोग करतालो तांचेशीन वचून ती सांगता. आनी मागीर आमी पळयता की कशें ते थंय वयता आनी तांकां कळटा मागीर की ओके जेजून अशें सांगलेलें, पूण आतां पर्यंत तांकां तें समजून येवंक नासलें. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जायती घडणुकी आसा जेन्ना आमी पुनर्जिवंत जाल्या. केन्ना केन्ना जेन्ना त्रास संकोश आयल्या आमकां दिसला जायते फावटी की देव आमचेशीन पयस आसलो, पूण खरें म्हटल्यार जेजू आमचेशी लागीं आसलो, तो आमच्या वांगडा चलतालो. आनी ह्या वांगडा आमी पळयता की जायते अश्यो घडणुक्यो आसतल्यो जेन्ना आमकांय दिसलें की देवान आमकां वाचयल्यात आनी देवान आमकां एक नवें जिवीत दिलां. तर आयज खेरीतपणी हें नवें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आनी देवाची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. आमची भावार्थाची उच्चारणी आतां आमी करुया. सोतमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सोमवलो, आंकवार मारेथान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मजुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची काळजान आनी मनान जायत्यो मागण्यो आसा. आतां ही मागणी आमी देवा मुखार मांडुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय आनी सोडवणेची बरी खबर पोरजेक वांटूंक आनी जेजून दाखयल्ले वाटेर पोरजेक चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिंपडावन समेस्तांची राखण करूंक आनी पोरचेक गुलामपणांतली सोडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागण्या आमचेर मागून आमी समेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय समोरंबून एके दिसा पुनर्जीवनपणाचे भागीदार जावंक सर्गी राशान पावयतली वाट दवरूंक आनी जेजूचे गवाय कशे वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागण्या आमचेर मागून कश्टावतल्या मनशा कुलाक राखून आनी पेखोवणी सेवा दितोल्यांक घोटाय आनी मरून गेलोल्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागण्या आमचेर मागून आतां आमची खाजगी मागणी आमी देवा मुखार मांडुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागण्या आमचेर मागून दयाल बापा, भावार्थान केलोली ही आमची मागणी आयकून घे आनी एका दिसा तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवंक सदांच आमी तयार आसूंक आमकां कृपेन भर. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C37 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार पेज 44. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच नवो जेजू निमोल भुरगो तुजो उड्या भितरली प्रार्थना तोशी जेजू सोवे सोगली निर्मोल बाकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोण्यो मामी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे साले आमी जेजूचे साले आमी गोवाच्यो कोण्यो मामी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे साले आमी जेजूचे साले आमी. मागुया. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपतीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेन आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवे जीव आनी पसून घेवंक वाडत वेता. हे मनांत धरून पास परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काली आमी तुका वाखाणूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम दिसा तुज्या मोहिमेची किर्ती आमी वाखाणटा. तशेंच कित्याक जेजू जालो आमचो पास्कांचो बळी, तोच तूं दुलोभ निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गींचे सोल दरबार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbáranco sorvész portú. Povit, 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 darbáranco sorvész portú. Sorganizo zarmona, dusza mój powa. Sorganizo zarmona, dusza mój powa. Usorgi, 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 duka Jezu. Sorves porąci nawi, jedna nakazu. Sorves porąci nawi, jedna nakazu. Usorgi, 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 duka Jezu. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पुनर्जिवंतपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूमची. तेसपरी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jezu melo, Jezu জীবন जाला, Jezu nowia perdono. Jezu melo, Jezu জীবন जाला, Jezu nowia perdono. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवंत झुजे, बागीवंत दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या वखदां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. आमच्या सोडोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पळोवंक दिवं नाका, पयन वाटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्गाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओत्रेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D12, page 53, 8 et tu.
प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवीन केल्याय. ही नवी जीण मोंडवाल्यान राख, सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बरोबर मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. थोडो वेळ बसात. सगल्या बाजिलिकेंत जियेतेल्या पाद्रीच्या नांवांत तुमकां हांव रेक्तोर कसो परबी दिता ह्या फेस्ताची, जेजूच्या पुनर्जिवणपणाची. अ हॅपी इस्टर टू ऑल ऑफ यू. देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे लोबोक ताणें हें मीस भेटयलां आनी प्रवचन केलेलें आसा. ते हांगसर आमकां भरपूर मदत करतात. यूट्यूबाचेर सगळी बंदोबस्त ते करतात तांच्या वांगड्या बरोबर. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाबियोला कॉयर करता, 2 मिसां ताणें केलेलीं आसा, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. वाचपी आसात आनी हांगसर जे आमकां सहकार करतात तरेतरेचो, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही मांडावळ करपाक हांगसर आल्ताराची वाती हें सगळें डेकोरेशन करपाक आमकां इतली मदत केलेली आसा, तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या वॉलंटियर्सांक खरेपणी हांगसर एक शिस्त हाडिल्ली आसा. आतां म्हणना हितून ती आनिकूय बरें करूंक सोदता आमी. आनी तुमच्या मागणेनी आमकां दवरात आनी आमी तुमकां दोत्ता. आतां ह्या उपरांत 10-15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. सदांच आयताराची 4 मिसां आसतात. सकाळचें 7, 8, 9:15, 10:15. 10:15 मीस एक इंग्लीश भाशेन. सांजेची मिसां आमी दवरूंक ना ह्या कोविडाक लागून. आनी आमच्या वॉलंटियरांक आनी कामगारांकूय बरोच वेळ रावचो पडटा. सकाळीं ती येतात आनी सांगे वेतात. बरो वेळ सादचो पडटा. म्हणटकीर तांकांय मातशें घरा रावंक जाय न्ही, तांची दुसरी कामां आसात. ताका लागून आमी थोडी शिस्त पाळूंक लागलेले आसा हांगसर. हॅलो 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 म्हणटोच आतां सायबा सातवे हॅलो 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 सातवेर सायबाचो बर्थडे वर्साचे वर्सा आमी तो मनयताले. पोरू आमकां कोविडाक लागून जावंक ना. ह्या वर्सा 8 वरांचे मीस आमी ताच्या बर्थड्या पासत समारंभ केल्या. सो बुधवारा दीस तो बर्थडे ताचो आमी तो मनयतल्या. तुमकां जाय जाल्यार त्या मिसान वांटो घेवंक जाता. मिसां आमची सोमार ते सोनवार सकाळची 2 आसतात, 7 आनी 8. पूण तुमच्यान इंग्लीश मीस सोंकूय आसता, तातूंत भाग घेवंक जाता हांगसर ओ यूट्यूबाचेर. 5 आमी बोजवण दवरता एडोरेशन 5 o'clock. कित्याक लागून आमी खरेपणी तुमचे पासत तोकस घेवन मागता. आनी हे परी खूब जाणांक बरेपण फावो जाल्लेलें आसा. आनी ती भाग घेता सकाळीं सकाळीं उठून ओ सांगेची, कित्याक UK बा ती मागीर सांगेची पळयतात. हे भाशेन खूब लोक म्हणना हितून भाग घेतात, मागण्यांत आसात. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दोबाजीक परबे दिसा सोरेस्पोर देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी दोयालपणीन सगल्यांक पातकांतली तुमकां निवारूंक. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काल
सोबतोच संतोष बोरीस काळजांनी ताचे पुनर्जिवंतपण तुमी समोरमतात. उतरावर्त्या आनंदान सासणाचे परबेन तुमकां वांटो घेवंक पावूंक आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय. K6 मोनांतलो जिवो जालो, पेज 141. मोनांतलो जिवो